नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परबावणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. विधानसभेत तापलो कोळसो हाताळणीचो मुद्दो. मुरगांव बंदरात मर्यादे परस चड कोळशाची हाताळणी. सरकार JSW करता फेवर. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान सरकाराक काडलो घाम. 8वी ते 10वीच्या अभ्यासक्रमात शेतकी विशयाचो करतले आस्पाव. 11वी आणि 12वीच्या विद्यार्थ्यांक प्रत्यक्ष व्हरतले शेतात. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची विधानसभेत म्हायती. भौशीक बांदकाम खात्याच्या परवानगी शिवाय खणपाक मेळचे नात रस्ते. परवानगी घेवचे पयलीं रस्तो खणल्यार कंत्राटदाराचेर करतले कारवाय. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची शिटकावणी. वाडट्या अपघातांच्या फाटभुंयेर घेतलो निर्णय. पंढरपुरात उबारतले वारकरी भवन. भवना खातीर पंढरपुरात जमीन दिवची म्हणून महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याकडेन केल्या मागणी. वारकऱ्यांक आर्थीक मजत करपा खातीर येवजण करतले सुरू. मुख्यमंत्र्याची म्हायती. संसदेत विरोधकांच्या बोवाळाक लागून परतून हुमकळ्ळे ST आरक्षण विधेयक. विरोधकांक गोंयच्या ST समाजाक आरक्षण मेळचे अशें दिसना म्हणून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची टिका. 2 म्हयन्याच्या बंदी उपरांत गोंयांत नुस्तेमारी हंगामाक सुरवात. जाळी विणपाचें काम सुरू. घरा गेल्ले कामगार परतीच्या वाटेर. नारळी पुनवे उपरांत बोटी वतल्यो दर्यांत. आणि आता खबरो विस्तारात. मुरगांव बंदरांतल्या कोळसो हाताळणीच्या मुद्द्यावयल्यान विधानसभा बरीच तापली. ग्रीन सेसाची वसुली जावं वा कोळशाची हाताळणी सरकार जिंदालाच्या JSW कंपनीक फेवर करता असो आरोप करीत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान सरकाराक घाम काडलो. ह्या मुद्द्यावयल्यान विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतिल्ल्यान विधानसभेचें कामकाज 10 मिनटां खातीर स्थगीत करचें पडलें. कोळशाचे हाताळणेक जनसुनावणे वेळार लोकांनी घेतिल्ल्या आक्षेपाविशीं गोंय दर्यादेग प्राधिकरणाचे पत्र सरकारान पर्यावरण मंत्रालयाक धाडूंकच ना. सरकार जिंदालाच्या JSW फेवर करता म्हणून विरोधी पक्ष फुडारी युरीन आरोप केलो. 2012-13 वर्सा 5 मेट्रिक टन कोळशाची हाताळणी करपाची EC आशिल्ली, पूण प्रत्यक्षात 6.89 मिलियन मेट्रिक टन कोळसो हाताळ्ळो. 2014-15 वर्सा 8 लाख मिलियन मेट्रिक टन कोळसो जाल्यार 2015-16 वर्सा सुमार 10 लाख मिलियन मेट्रिक टन कोळशाची हाताळणी जाली. 5 लाखांची EC आसतना इतल्या व्हडल्या प्रमाणात कोळसो हाताळ्ळो कसो काय म्हणून युरीन प्रश्न विचारलो. ताका जाप दितना पर्यावरण मंत्री आलेक्सान EC परस चड कोळसो हाताळ्याची गजाल मान्य केली. दुसरे वटेन ग्रीन सेस वसूल करपाकूय सरकार अपयशी ठरला म्हणून युरीन आरोप केलो, पूण मुख्यमंत्र्यान हो आरोप भायर लायलो. ह्याच मुद्द्यावयल्यान विरोधक चाळवले आनी विधानसभेचे कामकाज 10 मिनटां स्थगीत करचे पडले. एक्सपर्ट कमिटी मेंबर पण आशिल्ले, तेंगेलो रिपोर्ट आहा आमकडे. ह्या एक्सपर्ट कमिटी मेंबर्स देमसेल्फ नोटेड की पोल्यूशन, कोल स्पिलेज आणि एनवायरमेंटल वायलेशन जाता. स्पीकर सर, डिस्पाइट दॅट तांकां परमिशन दिली. जेन्ना डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट wrote letter to Goa Coastal Zonal Management Authority stating that there should not be an increase of coal at MPT. Was this said letter part of the CZMP 2011 report that was kept in public domain during the public hearing? 1239 Jindal, blue-eyed boy of the government. तेगेले EC आले 5 मिलियन मेट्रिक टन. एने हँडल केले 12-13 6.89 मिलियन मेट्रिक टन. 14-15 एने हँडल केले 8 लाख मिलियन मेट्रिक टन when his limit was 5 lakhs. 15-16 एने केले 9 लाख almost 10 मिलियन मेट्रिक टन तो मोठा लिमिटान दिला. दिस इज ऑन रेकॉर्ड. स्पीकर साहेब म्हणजे EC भायर
डबल एमी कोर्सो मुखार वयना. Who really controls import and export of coal is the Goa State Pollution Control Board. I totally agree with the figures that you have. You agree? Mentioned. 100%. The fact is that the MPT, or as it was known that time, did allow the import of so much of coal. Till today, Goa State Pollution Control Board has not given them permission to increase the quantity of import of coal. Question is very clear. हे सुरवातेक हांवें सांगलोलें, आज हे सगळे जिंदाल जावं अदानी जावं हे सगळे आज सगळे इसी थिंगा तेंगेले जोरी तर चोयल्यार डबल. आणि the pollution control board, whether the board minister was not chairman that time, he has agreed it is fault on part of the Goa State Pollution Control Board. पहिले स्वादर पहिले ती लेटर दिलना त्यांक इसी फेवर केल्या. दुसरे जेन्ना ओव्हर प्रोडक्शन जाला ते ओव्हर प्रोडक्शन जे जाला तेजे रिकवरी ना, अपील केलना. टेक्निकल ग्राउंडाचे केस जेन्ना भायर पडा अपील करपाक जाय आसली सुप्रीम कोर्टान. हांगासर आमी कोणाक सोडूंक ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. 8वी ते 10वीच्या अभ्यासक्रमात शेतकी विशयाचो आस्पाव करता. 11वी आणि 12वीच्या विद्यार्थ्यांक प्रत्यक्ष शेतांत व्हरता सांखळे वाठारांत एग्री क्लिनिक कोर्स सुरू करता अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान विधानसभेत दिली. आलेक्स रेजिनाल्डाच्या प्रश्नाक मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान जाप दिली. राज्यात सध्या शेती व्यवसायात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्या, पण शेतकऱ्यांक शेता करताना अडचणी येतात. साळगाव सारकिल्ल्या वाठारांतली शेत जमीन रेवड आशिल्ल्यान मशिनां घालून रोपणी करपाक मेळना. मानाय वा कामेरी घालून रोवणी करची पडटा. तेन्ना सरकारान तांकां अनुदान दिवचें म्हूण साळगावचो आमदार केदार नायकान मागणी केल्ली. ताका जाप दितना मुख्यमंत्र्यान सांगलें की RDA आनी शेतकी खात्या वांगडा बसका घेवन हो विशय सुटावो करता म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगलें. तशेंच 8वी ते 10वीच्या अभ्यासक्रमात शेतकी विशयाचो आस्पाव करता. 11वी आणि 12वीच्या विद्यार्थ्यांक प्रत्यक्षात शेतान व्हरता. सांखळे वाठारांत एग्री क्लिनिक कोर्स सुरू करता अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान विधानसभेत दिली. तेच बरोबर नाल्लाची आधारभूत किंमत वाडयता म्हूण शेतकी मंत्री रवी नायकान आश्वासन दिलें. आनीक रोपणी जेन्ना आमी रोपणी लायता आनी ती आतां स्पेशल ट्रान्सप्लांट करपाची मिशिनां आयल्या, ती मिशीन सुद्दां आमच्या साळगांव मतदारसंघाची शेतां आसा, सालिगांव, पिलेन, निल्ला, गिरी, सांगोळडा हे मिशीन घालपाक जायना. सो ताका लागून तांकां मॅन्युअली ती रावची पडटा रोपणी. सो हेजेर स्पिकर सर सबसिडी कांय ना. मॅन्युअली लेबर घालून जर लायतलो जाल्यार हेजेर सबसिडी कांय ना. म्हाका ऑनरेबल मिनिस्टरान आन्सर दिवचें की पयले एक आमचे हार्वेस्टिंग मिशिनाचें 1 वर 18 मिनटां आसा ते 1.5 वर करचें. आनी सेकेंड आमचे रोपणी जी लायता हातान मॅन्युअली लेबर घालून हेजेर सबसिडी ना. ती सबसिडी तेंच्यांनी आमकां दिवची. डेफिनेटली अमृतकाल पॉलिसीच्या अंडर त्याचो विचार करता. एक ताजेर अमृतकाल पॉलिसीन आसा पण ताजेर फ्रेमवर्क आनी गायडलायन आमकां ठरोवपाक जाय. एकदा गायडलायन ठरली कितले दिवपाचे अकॉर्डिंग टू दॅट लेबर यूज करप आनी कितले आमी गोंयकार लावपाक तुमी कितले जाण वापरतात त्या अनुसार आमी विचार करता. त्याच्या फुडें खरें म्हणजे RDAच्या मार्फतूय बी हो प्रपोजल विचार करपाक काय हरकत ना. म्हणजे आमी RDA जे आमचे वर्कर जे पंचायतीन लिस्ट करतात तांकांच थंय यूज करून तांकां ते पयशे दिवप. कारण काम केल्या उपरांत ताका सायड बाय सायड पयशे दिवप ह्या हेतू सुद्दां आमी वर्किंग करूं येता. त्या मनरेगाचे कामगार अंडर RDA ताचो विचार डेफिनेटली ह्या फावटी आमी करता. RDA आनी एग्रीकल्चर डायरेक्टराक बसून एकदा जॉयंटली ठरोवपाक लायता. एग्रीकल्चर मिनिस्टराचें तेच विजन आसा. स्पिकर सर, आमी आमच्या सेकंडरी एड्युकेशन लेवलाचेर 8वी, 9वी, 10वी हांगासरूय बी तांकां एग्रीकल्चर सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस केला. आनी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करता आसतना तांकां सगळी इन्फॉर्मेशन एग्रीकल्चराची ही दिता. आतां तर आमी सुरवात केला की तांकां एक्चुअली शेतान व्हरोन तांकां प्रॅक्टिकली ते दाखोवप. दॅट इज 1. 11वी 12वी ह्या हेजेर एग्रीकल्चर हो ऑकेशनल सब्जेक्ट आसा जेणे करून तांकां 11वी 12वी ही एग्रीकल्चर जांकां इंट्रस्ट आसा तांकां शिकपाकूय मेळटा. तिसरी गजाल स्पिकर सर, आमी आमची एग्रीकल्चर कॉलेज सरकाराची सुरवात केली जेणे करून ओल्ड गोवा हांगासर आमी नवीन कॉलेज बिल्डींग बांदपाकूय घेतल्या. आतां जवळपास आमचे भुरगे हे फावटी 3rd इयरान पावल्या. जे एग्रीकल्चर कॉलेजी खातीर दर वर्सा भुरगे भायर वयताले, जवळपास 10 ते 12 भुरगे तरी दर वर्सा एग्रीकल्चर कॉलेजीन एडमिशन घेताले.
आनी म्हाका दिसता विजय एका सारकें खबर आसतलें, ही इज अ BSc इन एग्रीकल्चरिस्ट. त्या खातीर एग्रीकल्चर घेतल्या उपरांत इन ग्रॅज्युएशन इन एग्रीकल्चराक कितलो व्हडलो स्कोप आहा तेंच लक्षांत घेवन आमी स्वताची आमची कॉलेज सुरवात केली, जेणे करून दर वर्सा 60 भुरगे ताका एडमिशन घेता. इन फ्युचर हे भुरगे हे वेगवेगळ्या सेक्टरांत काम करपाक शकतले, नॉट ओन्ली एज अ म्हणजे झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर अशें म्हणूनच न्ही, तर हे भुरगे आपले स्वता एग्रीकल्चरिस्ट जावपाक शकता. इतको व्हडलो स्कोप हो एग्रीकल्चरान आसा. हे भुरगे पड तूं म्हणटा तांकां शेतांत धाडटलो आनी शेतांत शिकयतलो आनी सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करतलो, तुका जावपाना. पेरंट्स भुरग्यांक शेतांत येवपाक सोदनाय आनी भुरगीं प्रिपेर्ड नाय शेतांत देंवपाक. कित्याक दिसभर घराक आज पयलीं आमी खेडो वयताले आनी पांय मातशें झाडांत घेताले, रगत येताले. आतां भुरग्यांक जायना. नाल्लाचो एश्योर्ड प्रायस आहा 15 रुपया. आता प्रोड्युसर जो आहा तो होलसेल घालता तेका 30 ते 35 रुपया आणि हांगा एग्रीकल्चरचो रेट आहा 15 रुपया. सो ह्यो 15 रुपया कित्याक केला म्हणजे 13 रुपयान जर घेतलो 2 रुपया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान शेतकऱ्यांक दिवचो. पूण जेन्ना प्रोड्युसर 30 रुपया 35 रुपयान घालता आणि तुजो हांगा 15 रुपया म्हणजे तुजो रोल डिपार्टमेंटाचो कांयच ना. म्हाजो प्रश्न इतलोच आहा 15 रुपयाचे तूं 30 रुपया हे वाडयतलो ना. नाल मंत्री वाडोवपाक जाय 15 रुपया. रेट जो आसा तो म्हाका दिसता 20 रुपया दिता न्हू. 15 रुपया 15 रुपया मार्केटान. मार्केटात 35-40 रुपया आसा परचेज करपाक. तुजे 15 रुपया आमचे 15 ते वाडोवंक जाय. तेजे विचार करता आमी. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. 50% अपघात रस्ते सारके नाशिल्ल्यान जातात. नव्यान केल्ले रस्ते वीज वा उदकाची पायपलायन घालपा खातीर खणटात. ह्यान फुडें भौशीक बांदकाम खात्याची परवानगी घेतले बगर रस्ते खणपाक मेळचे नात म्हणून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विधानसभेत घोशणा केली. तशेंच हो नेम मोडपी कॉन्ट्रॅक्टरांक दंड दितले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्र्यान दिल्या. गोंयांत वाडपी रस्ते अपघाता विशीं विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान विधानसभेत लक्षवेधी सुचोवणी मागिल्ली. गोंयांत सध्या रस्ते अपघातांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाडत आसा. ह्या रस्ते अपघातांत चडशा तरणाट्यांक जीव वगडावचो पडटा. 2024 2660 रस्ते अपघात जाल्यात. हातूंत 286 जाणांक मरण आयला. ह्या वाडट्या रस्ते अपघाता विशीं हुस्को उक्तायत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी विधानसभेत लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली. हाचेर आमदार कार्लोस फेरेरा, विजय सरदेसाय, विरेश बोरकार, एल्टन डिकोस्टा, क्रूज सिल्वान उलोवप केले. ज्या पद्धतीन आज रोड ॲक्सिडेंट वाडटा, डेथ्स, इंजरीज ऑन द रोड्स, खास करून हे एक फियर एंड एन्झायटी सगळे गोंयभर लोकां मत झालेले आसा. पर्टिक्युलरली जे फॅमिलीज, यूथ, सिनियर सिटीजन्स आनी आतां लेटस्ट इज पेडेस्ट्रियन जे फुटपाथाचेर चलता तांकां. आतां बिकॉज डेटा जरी तर चोयल्यार 2024 ह्या वर्साक 2660 रोड ॲक्सिडेंट जाले आणि नियरली ऑलमोस्ट मॅचिंग लास्ट इयर्स records. And that's because there were several, almost 286 people died out of 271 fatal accidents in 2024. गोंयांत 50% अपघात रस्ते सारखे नाशिल्ल्यान घडटात. हे मुख्यमंत्र्यान मान्य केले. नव्यान केल्ले रस्ते वीज वा उदकाची पायपलायन घालपा खातीर खणटात. ह्यान फुडें भौशीक बांदकाम खात्याची परवानगी घेतले बगर रस्ते खणपाक मेळचे नात म्हूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विधानसभेत सांगले. रेंट कारीक लागूनय अपघात जातात. येरादारी खात्या कडल्यान फ्रँचायजीची म्हायती मागयल्या. हातूंत बेकायदेशीरपणां दिसून आयल्यार फ्रँचायजी खाला दिल्ले परवाने रद्द करपाची शिटकावणी मुख्यमंत्र्यान दिली. पळयता पर्रा जाल्लो ॲक्सिडंट, 2 बायक एकामेकाचेर मारता आनी दोग जाण वांगडाच एक्सपायर जाता. कालचे रातची गजाल, पयरचे रातची. हांगासर खंयसरूच म्हणजे रोड पाड आसलो हे आसलो अशें कांयच ना. ताच्यांनी डायरेक्टली येवन एकामेकाचेर बायक एक्सिडंट, कार सुद्दां न्ही. अशा पद्दतीन रॅश ड्रायव्हिंग आनी हेल्मेट यूज करिनासतना हे एक्सिडंटाचो एक प्रकार आसा. नो डावट 50% ऑफ द एक्सिडंट हातूंत हांवूय म्हणटा की रोड, सिग्नल्स, बाकीचे सगळे जे आसा पळय न्ही हे रिस्पॉन्सिबल आसतले हांव म्हणना. आनी ताका लागून टायम टू टायम आमी पळयता की देर इज अ लॅक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स. हो विशय बरोबर आसा. रोड केल्या उपरांत 15 दिसाच्या भितर परत खंयचे तरी दुसरे डिपार्टमेंट येता. इलेक्ट्रिसिटी आसतले, केबल आसतलो किंवा वॉटर सप्लाय आसतलो, ते रोड फोडटा. स्पीकर सर, ह्या सिजनाच्या उपरांत आतां आमी ऑलमोस्ट इट इज 100% बॅन
रोड डिगिंग विदाउट द परमिशन ऑफ द PWD करता 100% बॅन. आणि जर कोण कॉन्ट्रॅक्टर करीत जाल्यार ताका पूर्णता केल्ल्या तिक्याची फायन हे मारप हे सर्क्युलर ऑफ PWDंतल्यान काडपाक लायता. इतके स्ट्रिक्टली केल्या उपरांत आनीक तरी कोण कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा पळय हे सहसा रोड फोडचे ना, कारण तेणी आपल्या पयशांनी तो करून दिवचो पडटलो जाल्यार. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पंढरपुरात गोंय सरकाराचे वारकरी भवन उबारतले. वारकरी भवना खातीर पंढरपुरात जमीन दिवची म्हणून महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांकां पत्र बरोवन तशी मागणी केल्या अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विधानसभेत सांगलें. पंढरपूर वचपी वारकऱ्यांक आर्थीक मजत करपा खातीर कला संस्कृती खातें वा समाज कल्याण खात्या वरवीं येवजण सुरू करतले. फुडल्या वारी पयलीं ही येवजण तयार करता म्हणून मुख्यमंत्र्यान सांगलें. वारीक वचप्यांक आर्थीक मजत दिवची ह्या विशीं आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी विधानसभेत मांडिल्लो खासगी थाराव भोवमतान पास जालो. Recommend the government to frame necessary policies to finance the Pandharpur Yatra, termed as Wari, undertaken by different groups across the state who visit Pandharpur as Dev Darshan, especially on the auspicious day of Ashadi Kartiki Ekadashi. Yes. The department will initiate a process to formulate an appropriate policy scheme to provide the financial assistance for the Pandharpur Yatra Wari undertaken. The necessary budgetary provision will be considered for the effective implementation of the scheme. इतले किलोमीटर चलून ते पावसान हातून जाणटी पसून वतात माथ्यार तुळस आनी हे अशें घेवन म्हणटकच थंय तांकां वाटेक आतां कितें तरी अशें कितें एम्ब्युलन्स जाय पडली नाजाल्यार मेडिकल एड जाय पडलो म्हणटकच मागता की गव्हर्मेंटान कितें तरी एक स्कीम हे करची वाटेर तांकां रावपाक आनी पंढरपूर पसून एक तर भवन बांदलें. अयोध्या आतां सरकारान थरयलां एक भवन बांदपाक, तशेंच पंढरपूर तर एक गोंय राज्यान तर एक भवन बांदलें आमच्या लोकां खातीर. ताजो खूब फायदो जातलो सगळे प्रत्येक भाविकाक. मुखेलमंत्र्यान आतां आशिराज म्हाका ते ताका दिला पळय ते म्हाका दिल्लें 1 वर्स पयलीं. आतां 1 वर्सान मुखेलमंत्र्यान केलें कितें हो प्रश्न. सो तो एकमत सगळ्याचें आहा, एकमताचेर हांव कांयच प्रश्न घालना. काम इजी न्ही, हें करप सोंपें न्ही. एकमत आसतना पसून महाराष्ट्र सरकारान हें करूंक ना. हाच्याच पयलीं आमी पंढरपुरा आमचे गोंय सरकारचे वारकरी भवन करपाचें आमी थारायलां. हांवें ऑलरेडी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकूय बरयलां की तांच्यांनी आमकां पंढरपूर पावच्या पयलीं किंवा पंढरपूर जिल्ल्या तालुक्यात तांच्यांनी आमकां जागा दिवची. आमी जाता तितके बेगीन आमचे पंढरपुरात वारकरी भवन हे आमी बांदता जेणे करून ह्या लोकांक ती सोय जातली. दुसरी गजाल आत्तां जे सगळ्यांनी मागलां, नो डावट विजयान फाटले फावटी हो हे घातलेलो बट तेजी स्कीम प्रिपेअर्ड जाली ना. पण हांव हे फावटी प्रॉमिस करता की व्यवस्थित रित्या एक डिझायन करून आर्ट अँड कल्चर डिपार्टमेंट किंवा सोशल वेलफेअर दोनापैकी एक डिपार्टमेंट खंयच्या डिपार्टमेंटांतल्यान इजी जाता ते पळयता. कारण सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटांतल्यान ऑलरेडी स्कीम आहा, देवदर्शन स्कीम आहा, त्या किंवा ह्या डिपार्टमेंट दोनापैकी एका डिपार्टमेंटाक फायनान्शियल प्रोविजन करपाक लायता. ही स्कीम हांव जाता तितके बेगीन डिझायन करता आनी अकॉर्डिंग टू त्यांची संख्या कितली आसतली, तो ग्रुप कितल्या लोकांचो आसतलो, ती संस्था रजिस्टर्ड आसतली, कितें तरी एखादी स्कीम डिझायन करता. म्हणजे पयशे दिता आसतना सुद्दां अकाउंटेबल आसपाक जाय. तेतरी परत एखादी युटिलायझेशन सर्टिफिकेट ही बी दिवची पडटा. ती सारकी स्कीम फॉर्म्युलेट करता आनी फुडले फावटी ते जे वारकरी वयतले ताज्या पयलीं तांच्यांनी 2 म्हयन्या पयलीं एप्लाय करपाचें आनी वयच्या पयलीं ती अमावंट जी आसा ही त्यांच्या अकाउंटाचेर रिलीज करता. संसदेत विरोधकांनी घातिल्ल्या बोवाळाक लागून गोंयच्या एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण दिवपी गोंय विधानसभा अनुसूचित जमाती प्रतिनिधित्व आणि मतदार फेररचणूक विधेयकाचेर चर्चा जावपाक शकली ना. केंद्रीय कायदो आणि न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी हे विधेयक चर्चे खातीर मांडिल्ले, पूण विरोधकांनी बोवाळ घालीत चर्चा जावपाक दिली ना. विरोधकांक गोंयच्या एसटी समाजाक आरक्षण मेळचें अशें दिसना काय म्हणून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विरोधकांचेर टिका केली. गोयच्या एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण दिवपी गोंय विधानसभा अनुसूचित जमाती प्रतिनिधित्व आणि मतदार फेररचणूक विधेयक शुक्रारा चर्चे खातीर संसदेत आयिल्ले. केंद्रीय कायदो मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हाणें हे विधेयक संसदेत मांडिल्ले. फाटले 2 फावट हे विधेयक संसदेत आयिल्ले त्या वेळारूय विरोधकांनी असोच बोवाळ घातिल्लो. हे फावट तरी एसटी आरक्षणाच्या विधेयकाचेर चर्चा जावन ते पास जातले म्हणून आस्त आशिल्ली, पूण आयजूय विरोधकांनी संसदेत बोवाळ घालून कामकाज जावपाक दिलें ना. विरोधकांच्या बोवाळाक लागून संसदेचे कामकाज स्थगीत करचे पडले. विरोधकांच्या बोवाळाक लागून हे महत्वाचे विधेयक शिरकून उरले अशी टिका मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान फेसबुकाचेर केल्ल्या पोस्टा वरवीं केल्या. ऑनरेबल मेंबर्स, गोवा के अनुसूचित जनजातियों से संबंधित
बिल बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा है। 2 बार मैं खुद ही आपसे रिक्वेस्ट किया हूँ, गोवा के अनुसूचित जनजाति के लिए डिस्कस करें, अनुसूचित जनजातियों के बारे में डिस्कस करने का मैंने रिक्वेस्ट किया। मैं खुद ही 2 बार रिक्वेस्ट किया, 2 बार इसका डिस्कशन नहीं हुआ। आर वी ट्राइंग टू शो व्हाट इज आवर लव फॉर STs इन द कंट्री? एंड अगेन दिस बिल इज पेंडिंग फॉर दैट। बहुत दिनों से ये बिल पेंडिंग चल रहा है। ये लेजिस्लेटिव बिजनेस के आइटम नंबर 8 पे, लेजिस्लेटिव बिजनेस के आइटम नंबर 8 पर आज जो कॉन्स्टिट्यूशनल पासिंग के लिए बिल लगा हुआ है, द रीएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ स्टेट ऑफ गोवा। तो गोवा में जो ST पॉपुलेशन है उसकी सीटें बढ़ाने से संबंधित ये बिल है। इसका मतलब ये ST के खिलाफ भी है अपोजिशन के लोग, ये चर्चा नहीं चाहते हैं। गोवा में जो ST की सीटें बढ़ने वाली है, अभी सीटें नहीं है वहाँ। इस बिल के माध्यम से गोवा में अनुसूचित जनजातियों की सीटें बढ़ने वाली है असेंबली में, इसके खिलाफ भी है क्या ये? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इसमें क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं? इतना महत्वपूर्ण बिल है। गोवा जैसे राज्य की अनुसूचित जनजातियों को विधानसभा में प्रतिनिधित्व मिलेगा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। फाटले 2 म्हयने नुस्तेमारीचेर आशिल्ल्या बंदी उपरांत 1 ऑगस्ट सावन नुस्तेमारी हंगामाक सुरवात जाली। कुडबोण जेटीचेर मात हंगामाच्या सुरवेकूच कामगारांचो उणाव दिसून आयलो। कुडबोणा जेटीचेर गरजेच्या सुविधांचो उणाव आसा। फाटली 40 वर्सां जाली सरकार ड्रेजिंग आनी रिटेनिंग वॉल बांदून दिवपाची फक्त पोखी आश्वासनां दिता अशें बोट धनी सांगतात। नुस्तेमारीचेर आशिल्ल्या 2 म्हयन्याच्या बंदी उपरांत 1 ऑगस्ट सावन नुस्तेमारी हंगामाक सुरवात जाली। कुडबोण जेटीचेर नुस्तेमारी हंगामाच्या सुरवेकूच कामगारांचो उणाव दिसून आयलो। अजूनय खवदळिल्लो दर्या, साळ न्हंयच्या मुखावयल्या भागात तयार जाल्ले रेवेचे दोंगर, कुडबोण जेटीवयली अपूर्ण वेवस्था, तातूंतल्या तातूंत कमी प्रमाणात कामगारांची हजेरी, ह्या सगळ्या आव्हानांत कुडबोण जेटीवयल्या बोट धन्यांनी नुस्तेमारी हंगामाची तयारी चालू केली। फाटल्या वर्सा कुडबोण जेटीचेर कॉलराच्या दुयेंसाक लागून 5 कामगारांक मरण आयिल्ले। ताका लागून अंदू भलायकी खात्यान कामगारांच्या भलायकेची तपासणी केली। त्या वेळार खूप कमी संख्येन कामगार आयिल्ल्याचे दिसून आयले। कुडबोण जेटीचेर मुळाव्या सुविधांचो उणाव आसा अशें कांय बोट धनी सांगतात। फाटली 40 वर्सां जाली सरकार ड्रेजिंग आनी रिटेनिंग वॉल बांदून दिवपाची फकत पोकी आश्वासनां दिता। दर वर्सा कॉन्ट्रॅक्टरांक करोडांनी पयशे जोडपाक मेळचे ह्या हेतान सरकार कायमची रिटेनिंग वॉल बांदपाक सोदिना आसूये असो आरोप फिशरीज सोसायटीचे अध्यक्ष सावियो डिसेल्वान केला। 40 वर्सां जाली, अजून आमकां कांयच हेचेर हे ना, डेव्हलपमेंट काय ना। हेचेर नुस्त्याचे फकत आश्वासनां घेवन एवरी इयर ड्रेजिंग करता, पूण रिटेनिंग वॉल जावपाचें म्हाका दिसता अजून दिसान जाला, जातलें पाहिजे। कित्याक एवरी टायम वेन वी आस्क समबडी ते एनवायरमेंट असेसमेंट करचे आनी कितें आसा तसलें रिजल्ट येयल्या तशें म्हाका दिसता जातलें। लेट्स सी आतां हे कशें वयतलें ते। नुस्त बरो आहा, वचपाक पेंवतले, थिंगा सेंड मारना जाल्यार बरी वयतले। कितें जाता मागीर ड्रेजिंग ते मागीर गव्हर्मेंट एवरी इयर ड्रेजिंग करपाक बोट हाडटा आनी ते म्हाका दिसता सगळें ते स्कॅमाच म्हूण। कित्याक एवरी इयर एका सर्टन कॉन्ट्रॅक्टर तेकाच कॉन्ट्रॅक्ट मेळटा, करोडांनी पयशे घेता एवरी इयर। तेच पासा ते एवरी इयर तांकां ते करोडान पयशे मेळटा म्हूण म्हाका दिसता ते रिटेनिंग वन्स एंड फॉर ऑल ते बांदपाचें करिनात। तयारी म्हळ्यार सद्या आतां मानाय येवपाक स्टार्ट जाले, पण थोड्यांक येयले थोड्यांक येयले नाही। कारण कित्याक थोड्यांक थिंग शेत चलताय आनी हिंग येवपाक म्हळ्यार आतां सगळ्यांक डिफिकल्टीज आहाय। सो मेन डिफिकल्टी हिंगा आतां आमगे जे कुडबोणा जेटी आहा, सुण्याचे प्रॉब्लम, कोणाक चावल्यार घास मारल्यार ते प्रॉब्लम ते सॉल्व करपाक आतां कोणाकूच जायना। कोणाक NGO येयले ते स्टार्ट करतले, आतां चोय थिंगा तूं दिसता पडटा सुण्या हावड घाते, पण आज राती कोडे कोण सुण्याक घास मारलो कितें जालें कोण काडपाचो? रेबीज वॅक्सिनेटेड आहाय केल ना, कोणाक आन्सर करूंक जायना। मोर or less we are facing difficulties is only about the health
they have to take this time to time drive of dengue issues happening and whatever our boat owners require. I think they've also built a new toilet. So when it is going to start, that I don't know. But if it starts, well and good, things will be in order. भीमा पाटीला सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.